कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मोल्या बर्णांतले सायल्याचे लाकूड चोरून व्हरतना दीपक राऊत आणि सदा सावंत या दोग जाणांक राना अधिकाऱ्यांनी रंगे हात धरले। तसेच राना खात्याच्या कलमा प्रमाण दोगांचेरूय गुन्यांव नोंद करून तांकां अटक केल्या। कापिल्ले लाकूड तसेच लाकडाची येरादारी करपाक वापरिल्ली रिक्षाय जप्त केली। नमस्कार, आम्ही जे मोले अभयारण्यात थंय आसा ज्या जाग्यार काल रातचे फातोडेर हांगा शिगांव माटोजे हांगा जे सायल्याचे कुडके चोरून व्हरता आसतना दोग जाणांक ताब्यात घेतलेले आसले। एक रिक्षा चालक आसलो दीपक राऊत आणि दुसरो जो सदा सावंत। एका सदा सावंत हेच्यान पयलीं आनी एक 7-8 म्हयने पयलीं तेन्नाय धरलेलो, तेन्नाय अशेंच सागवानी लाकूड तेणी त्या संदर्भात धरले आणि तेन्ना त्याची सुटका जाल्ली आणि आयज ताका परत तेंच्यांनी राती धरलेलो आसा आणि आता तेजेर सगळी इन्क्वायरी चालू आसा। सद्याक अजून मेरेन जो तेजो माल मुद्देमाल कितें आसा तेजे वांगडा कोण आनी कितले तें मेळना, पूण फॉरेस्टाचे जे गायड आसा जो चीफ आसा अनिल हेंच्यांनी ताका शिताफीन अटक केल्ली आसली, रातची रंगे हात धरलेलो आसा। पूण हे जे तेजे हांव पाळत धरून 2-3 दीस पयलीं पाळत धरून आसलेले आणि हे जे रान खात्याची कर्मचारी आसा ते वाठारांतले सदांच बरें काम करता की पार्टीर आसा सदांच रावता आणि अशी ज्यो ही दुसऱ्यांदा तेणी धरून दिल्ली आसा तेन्ना जे संबंधीत जे ज्येश्ठ अधिकारी आसा तेणी हेचेर सखोल अभ्यास करचो आणि जाता तितली कडक शिक्षा जावं कडक तांकां सेक्शनां लावची अशी मागणी सध्या तरी लोक जोर धरूंक लागल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर।